काल म्हाका एकट्यान तुगेले तो जो हांगचो क्लब आहा खंयचो रे तो मोरजेचो मोरजेचो क्लबाचो थंय एक पार्टी आशिल्ली ताजी म्हाका एडवर्टायज धाडली सो हांवें एक बरे तज्ञ मनशाक फोन मारलो अरे म्हळें ह्या हाजेर डेमोलिशन ऑर्डर आहा GCZMA म्हणटा की आमी परत हे करतात आयकतात ही केस कारण तुमी म्हणटात न्ही तुमकां नॅचरल जस्टीस दिलो ना सो वी वील हियर इट अगेन बट वन थिंग दॅट इनिशियली GCZMA हॅड कम टू अ कंक्लुजन की द स्ट्रक्चर इज इल्लिगल बरोबर आता ते तुका नॅचरल जस्टीस दितात आणि ते परत आमी निर्णय दिता म्हणून सांगतात सो बेजिकली GCZMA कितें म्हणिल्लें स्ट्रक्चर इल्लिगल थंय 31ची पार्टी चल्ल्या सो हांवें त्या तज्ञ मनशाक विचारलें अरे बाबा म्हळें पळय ही म्हळ्यार पार्टी कशी जाता तूं म्हाका इमॅजीन केल्लो की कोणालें तरी एक घर आहा त्या घराक डेमोलिशन ऑर्डर काडल्या आनी तागेली हियरींग चालू आहा आनी परत आतां दीस म्हाका फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारीक ते परत हियरींग आहा बरोबर न्ही तो 31 पार्टी करतलो घराचो मालक आपल्या घराची डेमोलिशन ऑर्डर आसतना कोण हे करपाक शकता ताची मानसीक स्थिती तरी आसतली पूण त्या तज्ञ मनशान म्हाका बरो तज्ञ मनीस तो ताणें म्हाका बरी गजाल सांगली तो म्हणपा लागलो स्ट्रक्चराची डेमोलिशन ऑर्डर आहा पार्टी करपा नाका म्हणून खंय बरयलां काय म्हणून आमचें राज्य म्हणपा अशें चलना ताणें म्हणपा लागलो घडये त्या ऑर्डरी भितर बरोवपाय तुगे स्ट्रक्चर आमी डेमोलिश करपाची ऑर्डर काडटात आनी तुवें हांगा पार्टी करपा जायना कळ्ळें तुका अशें म्हणपा जो मेरेन बरयलो ना तो मेरेन म्हणपा लागलो कांयच जावचें ना